मोगाच्यानो जेजूच्या कश्टा मरणाचो नियाळ करच्याक व्हडा भक्तीन मोगान आनी भावार्थान आमी हांगासर सांगात जमल्या. आयचो दीस सोम्याचो मरणाचो दीस तरी हो दीस आमच्या सडवणेचो दीस देखून आमकां आत्मीक दादोसकायान बरसो दीस. कोरो आनी संपूर्ण मोग कितें म्हूण सोम्यान परगटलेलो दीस. जेजू आमचे खातीर कश्टालो, खुर्सार मरून आमची सडवण केली आनी सर्व वायटांचेर जैत वेलें. देखून सुरूतावन देवाची परजा खुर्साक मान करून आयल्या. वळवळे बगच्या जेजूची कूड खुर्सार उमकळटा. आयचो दीस पवित्र सभेन सोम्याचो कोडू पाशांव संकश्ट आनी मरण नियाळचे खातीर समर्पिला. आयच्या दिसा सदांचो संभ्रम ना. देव मंदिराचो जिणो पळयतनाच हें आमकां समजता. सगळ्या संवसारार पवित्र सभेन आज आल्तारीक लुकटानांत, वातिनांत गांठी आनी कांपिण्यो मावून पडल्यात. देखून आमच्या पातकां खातीर जेजून भोगलेले ते आकलास आमच्या मतीच्या पडद्यार हाडूंक आमी प्रयत्न करया आनी जेजूच्या कश्टा दुखान सहभागी जावया. आमचे पातकी जिवीत सांडून हेरां खातीर कश्टोवंक आनी तांच्या गरजे आकांतान तांकां आदार दिवंक खुर्सामळी रावन ताचो मोग नियाळून गटाई जोडया आनी मुखल्या दिसांनी त्याग सॅक्रिफिसांतें जिवीत जियोवंक घट निचेव करया. आयच्या देवस्तुतेन 4 भाग आसात. पयलो भाग देवाच्या उतराची रीत, दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरो भाग खुर्साचो नामान म्हणजे पवित्र खुर्साक मान करचो, चवथो भाग क्रिस्त प्रसाद. आतां सुरवेर ह्या निशब्द वातावरणान याजक तांबडी मुस्तायकी न्हेसोवन मुखार येता आनी रित्या आल्तारी मुखार जेजूच्या कश्टा मरणाचो संकेत जावन वेदी मुखार मावूनपणीसर पडटा. ह्या वेळी आमी दिंबी घालून मावून रावन आमचे मुखार आसचो येदो व्हडलो सडवणेचो मिस्तेर नियाळया. आमच्या सोमेस्तांच्या नांवान याजक धरणीर सरपडोन आसता आमी ह्या रितीन मावूनपणी वांटो घेवया. उपरांत लोक दिंबी घालनासता याजक उबे रावन देवाच्या काकुळतीचो उगडास काडून मागणें करता. आमी ताचे सांगता मावूनपणी ह्या वेळी मागचें.
देवा आमच्या भोवमगाळ बापा, तुवें अगणित खनवड्यान संवसारांत धाडलेल्या तुज्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्कस गोटू स्थापन दवरलो. तुज्या खनवाड्यास उगडास धरून आमकां तुज्या साकरां पवित्र कर आनी सदांच राख आनी सांबाळ. जो चेतानी राजवर्स येताय ससनाच्या ससना. पहिलो भाग देवाच्या उतराची भक्त. आयचे पयले वचप इजया प्रवादीच्या ग्रंथांतले. जेजू क्रिस्त जल्मोवच्या सरीसुमार 600 वर्सां आदीं सुम्याचो पाशाव ताणें सूक्ष्म रितीन विवरचिला तें आमी आयकतल्या. आमच्या पातका पासत सोमी गयेलो हें वचप आमी भक्तीन आयकुया. वचपा उपरांत बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो ओपसून दिता हें किर्तन गायतल्या. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नातेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जालो की ताका मनशाचें रूप सुनातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विजमीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सतमंदीत. सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालिशी करूंक ताका सुरूपाय नातल्ली, आकर्शण नातलें. आमचीं काळजां ताचेशीं ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातल्ली, कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अणभव आसलेलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. केस्त बगून आसलेलो, देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेल्या केस्ते वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भशेन शिमटोन गेल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरल्ली, पूण आमा सोमेज तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरान चलयलो तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसल्या शेळये परी, लवत आसतल्या मुखार ओगोस रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली. जे तेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें पडकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सोवें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें पारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांबावक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची कुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपल्या जाणवया वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवन म्हजो सेवाक जायत्यांक नितीवन करतलो. तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो.
आनी पदवेदारां लूट वांटतलो, कित्याक ताणें आपणाकच मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराध्यां मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासो ताणें विनाती केली. देवाचें उतर. देवाचें उपकार. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता, म्हाका केदींच जे घाली नाका. तूं नितीवन देखून म्हाका सांबाळ दर. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपद्राक लागून म्हजी शेजारी म्हाका केणटात. म्हजी वळखीच्यांक म्हजी बेरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कुसमान चलतात. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुडकर मडके परी म्हाका कोणशाक उडयला. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा. तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्या सातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हजे पाट धन्यतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. बाबा तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. ह्या वचपांत मनशाचें उपरटपण आनी सोम्याच्या कलतेपणाचो उल्लेख केला. सोम्याचें कलतेपण ताका सुटका दिता. क्रिस्त आमचे पासून कलतो जालो, त्या पासून देवान ताका उंच उबरलो. हें वाचप चीत दिवन आयकुया. वाचप जाताच इजाया प्रवादीन सांगिल्लें तें जेजू तें जारी जालें. जेजू क्रिस्ताक कैद केल्लें, ताचेर मरणा परमन दिल्लें आनी ताका कुर्चायिल्लें घडीत आयकूंक उद्गार जावन क्रिस्त आमचे पासून कलतो जालो हें गायतलें हांव. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया.
कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत, आनी तो काय आमचे अस्कतकये विशीं कणवळय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय, आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगलो तसलो, तरी ताणें पातक केलें ना. तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतले लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताच्या माणकुळ्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसिल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायाच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतर. देवाचें मोडुडकार. प्रमाणे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाची चरित्रा. इतलें सांगून जाताच जेजू आपल्या सिसा सवें भायर सरलो आनी केद्रोन वळा पलतडी वचून थंयच आसले एका मळ्यान भितर सरलो. जेजू आनी ताची सीस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका गतान पराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास सिपायाची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी परिसेवांनी दिल्ल्या रखवाल्यांक घेवन दिवे चुडी आनी आतेरां सवें थंयसर आयलो. आपणाक कितें सकट घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजू म्हणून ताणें जाप दिली. हांव सोदो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. गतान पराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाताच उबो आसलो. जेजून हांवूच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटीं सरले आनी धरणीक आपटले. परत जेजून तांकां सवाल केलें. कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले नजरेच्या जेजू. जेजून जाप दिली. हांव सोदो म्हूण तुमकां हांवें सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचूंक सोडा. तितल्या सिमांव पेद्रून आपणा लागीं आसली तालवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या चाकराचेर मारली आनी ताजो उजवो कान कापलो. त्या चाकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली खाल्स हांवें पियेनाय गी. तवळ सैनिकांनी सेनाधिपतीन आनी सुदैवांनी दडिल्ल्या रखवेल्यांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलीं ताका अन्नास सचिवेलो. अन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आशिल्ल्या कैफासाचो मांव. सगळ्या परजे पासून एकल्या मनशान मरचें बरें म्हूण जुदेवांक सुचान दिल्लें कैफासानच. सिमांव पेद्रू आनी आनेकलो सीस जेजू फाटल्यान गेले. वो सीस श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रून बायल्यान दारवट्या सशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाच्या वळखीचो तो आनेकलो सीस भायर आयलो आनी दार राखवान लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो.
तवळ दार राखवल्यान पेद्रूक म्हणाली, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिवंक कातलें देखून चाकर आनी नौकार इंगलाचे आख्खें पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावन दग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबे रावन दग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ जेका जेजूच्या सिसां विशान आनी ताचे शिकोणे विशान विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्यांनी ऐकसरसे हांव उक्त्यान उलयलां. सुमेस्त जो देव सांगाता मेळटात त्या सिनगोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां ते जाणात. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकारा पैकी एकल्यान जेजूक एक थपट मारलें आनी म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार सूख दाखोवन दी. पूण हांव सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार अन्नसन ताका बांदून आसलो तसोच श्रेश्ठ हेज्या कैफासाच्या सशीन धाडलो. एने पेद्रू आनीकय थंयच रावन दग घेतालो. थंय आसल्यांनी ताका म्हळें, तूंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ हेजेकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्याचो सैरो ताजे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगाता मळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारलें. त्या घडये कोंब्यान सात घालो. उपरांत जेजूक त्या कैफासाच्या घरांत हांवन राजाधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ पंतें जाल्लें. बश्ट जावन पास्काचें जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावलेरान ते भितर सरले ना. देखून पिलाताच्याच भायर येवन विचारलें, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करते नाव. पिलातान तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ सुदैव ताका म्हणाले, कोणाकच मरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण चिजून सांगलें तें प्रमाण जावच्या खातीर अशें घडलें. तवळ पिलातान रावलेराक पाठी गेलो आनी जेजूक आपूण तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तुजे स्थकेस तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे स्पर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हज्या अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडना अशें म्हजे पाटलावदार जुस्ते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवें म्हळें. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लो, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगताच पिलात भायर येवन जुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर जुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी? तेन्ना ताणें बोब मारली, हाका न्हय, बाराबासाक चड. बाराबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका चेरपदनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्याचो मुकोट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी चांबडी रंगाचो एक तोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ तवळ ताचे सशी येवन नामान जुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते थापट मारताले. पिलातान परच्यान भायर येवन सुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हणून तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळ जेजू कांट्याचो मुकुट घाल्लो तो चांबडी वस्त्राचो दोगलो न्हेसलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक, म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी राखवेल्यांनी ताका पळयतच खुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी खुर्सार मारा.
म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. जुदेवानी ताका जाप दिली. आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतल्यान आयकून पिलात आनीकय चड भियेलो. परत्यान रावळ्या भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें, पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी. म्हणलो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसची ना. देखून जाणें म्हाका तुज्या आदीन केला ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला. ह्या घडयेंत हांव ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो, पूण जुदे उपराटी बोब मारीत आसले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडली. लितोत्रोस म्हणजे शिळा दंपणी वा एब्रे भाशेन गब्बता म्हणटाले. त्या सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ 2 परबार जालो. पिलातान देवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी. प्रधान याचकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्या पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे ताब्यान दिलो. ताणें जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वोवन कट्टाच्या सुवात एब्रे भाशेन गोलगाता म्हणटाले त्या सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय ताणें जेजू कुर्सार किडयलो. ताजे सुवें एर दोगांक एवशीन एकल्या तेवशीन एकल्या आनी जेजूक मदागत घालून कुर्सायलें. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सयल्ली ती सुवात शाराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. एब्रेव, ग्रेक आनी लॅतीन भाशेन तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याचक पिलाताक सांगूंक लागलो, जुदेवांचो राय म्हूण बरें नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हूण बरें. पिलातान जाप दिली. बरयलां तें बरोवन जालां. सिपायानी जेजूक कुर्सार मारल्या उपरांत ताजी आंग वस्त्रां काण गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताजो दोगलो वयर तावन सकल्या म्हणसर शिवण नासतना एका सारको विणलो. देखून तो घेवन ते एकामेकांक म्हणाले, हो आमी पिंचो नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हूण पळयल्या. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली. म्हज्या दगल्याक ताणें सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. ताणें जेजूची आवय, ताजी आवयची भयण क्लेपसाची पतीन मरी आनी मग्दलीन मरी ताज्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसांक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत सिसांक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. त्या घडयेंत हांव त्या शिसांनी तिका आपणात शिकन घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलें चारी जावच्या खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. थंय सिरक्यांनी भरलें एक आयदन आसलें. ताणें एक दर्या आळमें त्या सिरक्याक बुडयलें आनी एका इसोपाच्या बडयेक लावन ताज्या वंटांक धरलें. जेजून तो सिरको चकतस म्हळें, संपदलें. आनी तकली बघून आपलो आत्मो ओपून दिलो.
तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दबाजीक परबेचो दीस. साबताच्या दिसा कुडी कुर्सार व्हरून जावच्याक तांची पांय मोडूंक आनी ताची मोडी त्याच दिसा कान व्हरूंक जुदेवान पिलाता लागीं मागलें. अशें सिपायान येवन जेजू सवें कुर्सार जोडिल्ल्याचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू आयले तेन्ना तो पयलेच मन पावला म्हूण पळोवन तांणी तांचे पांय मोडले नात. पूण शिपाई मदल्या एकल्यान बल्यान ताजे कडवळ उक्तें केलें. तक्षण वळिल्लें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणें साक्ष दिल्यात तुमी सत मनशां. ताजी साक्ष करी आनी आपूण सत सांगता म्हणून तो जाणा. ताजे एकच एक आड मोडचें ना म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयलें तें पूर्ण जावच्या खातीर अशें घडलें. ताणें तोपल्याचेर ते दिश्ट घालताले म्हणून पवित्र पुस्तकान आनी कडेन बरोवन आसा. हाजे उपरांत अरिमातेच्या जुजीन जेजूची कूड काण व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. पिलातान रजा दितच ताणें येवन जेजूची कूड काण व्हेली. जेजूक आदी रातीचो मेळोंक आयिल्लो निकोदेमी रक्तापोळांनी लोळीसार बरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसळ घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांच्या मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माकून साणाच्या वस्त्रांनी ती गुठलायली. जेजू कुर्सेल्या सुवातेर एक मळो आसलो. तांदूळ येदोळ कोणाय दवरूंक नातुल्लो नवस्सो एक पोंडू आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी पोंडी लागींच आसलो देखून जेजू तांणी दांतलो दवरलो. देवाचें उतर हाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज आमकां क्रिस्तांवांक वा अख्ख्या पवित्र सभेक एक अर्थ आनी पवित्र दीस. प्रत्येक जावन आज आमी सुमेच्या कश्ट मरणाचो दीस नियाळूंक ह्या व्हड्या संख्यान हांगासर सांगाता जमल्या. मोगाळ बाबा भयणीनो, वर्तान फुलुल्ल्या साबार गुलाबापैकी त्या एका धव्या गुलाबाचेर त्या एका खगोळीक मोग उपसालो. त्या धव्या गुलाबाचो सांगत करूंक ती आशिल्ली. खगोळाचो हो मोग समजून गुलाब म्हणटा, तुजो मोग करूंक म्हूण म्हाका कळूंक जाय. देखून तुका एक परीक्षा सात तर म्हाका तांबडो जावन बदली. गुलाबाचो मोगान बरोली खगोळ दिसा फाटल्यान दीस, राती फाटल्यान रात करचिता, पूण धव्या गुलाबाक तांबडी करची विद्या तिका समजना. गुलाबान दिल्लो वेळ ती घडी लागीं पावली आनी दुसरी खंयची वाट कळी नासतना आपल्या मोतीक सळकळो एक उपाय घेवन ती गुलाबाच्या जडसशी वेता. दुसरे घडये आपलें काळीज ते गुलाबाच्या खांट्यांक तिणें थोपलें. तक्षण तिची कुडींतल्यान वळिल्लें रगत धव्या गुलाबाक सगळेंच भिजयता आनी थोडेच वेळांनी थंय धवो गुलाब बदलाक तांबडो गुलाब जालो. पूण ताजो मोग केल्ली खगोळ निर्जी जावन गुलाबाच्या जडा मुळांत पडली. मोगाळ बाबा भयणीनो, तशेंच
झिजून ताजें रगत वरयल्लें आनी कुर्सार मेल्लो आमकां सडवण दिवच्याक. देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आपल्या भुरग्यांचो मोगान उडिल्लो सभा रितीचो त्याग करतात, मोग करतात. राष्ट्राच्या मोगान शिपाई लेखमीत नासलो त्याग करतात. इश्टगतीच्या मोगान इश्टत्याग छियेतात. पूण देवान सर पदवीधर आनी सत्यवंत काकुळतेच्या मोगाच्या सागोरान मनशा खातीर केल्लो तो त्याग देखून देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिल्लो. तो जोवांच्या 3 अध्यायान 16 वळीन आमकां वाचूंक मेळटात. बोमगाळ भावा भयणीनो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो कित्याक? ही पुस्तकांतली आयच्या दिसा भोव मोलादीक उतरां खरीं जालीं. देवान संवसाराचो मोग कित्याक केलो म्हणल्यार सवाल तुमच्या मुखार आस हांव दवरता आसतना ह्या सवालाक जायत्यो चापी आमकां मेळोवंक बरो. देवातावन पयस केल्ल्या मनशाक परत देवा थंय कशें फाटीं हाडचें, तांचो आनीकय मोग करता म्हूण कशें दाखोवचें, देवा आनी मनशा मदलो तुटलो तो बांद परत कसो एक करचो. आनी त्या खातीर निम्मिल्लो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारीक धाडलो. पूण देवान आपल्या पुताक संवसारीक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताच्या मारिपात संवसाराची सडवण जावच्याक. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी निमाण्या शुक्रारा इंग्लीश भाशेंत गुड फ्रायडे म्हणटा. म्हणजे कोंकणीन म्हळ्यार बरो शुक्रार. ओ शुक्रार बरो कित्याक की म्हणलें एक सवाल आज तुमचे मुखार हांव विचारतां तर तुमची जावाब कसली की म्हण तुमीच एक घडी चिंतून पळया. तुमच्या घरांत कोणी मरत जाल्यार तो दीस बरो म्हणटात की तुमी. तर आज सडवण गेल्ल्या आमच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीक धाडल्या आपलो जेजू मरण मरतना आमी कित्याक ओ बरो दीस गुड फ्रायडे म्हणटा. सवाला वयर सवालां उपजोवंक पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. जेजून आमच्या सुमीन पातकां खातीर जीव दिल्लो आयच्या दिसा आम्हा सडवण ताणें दिल्लो दीस आम्हा सर्वांक बरो शुभ शुक्रवारा म्हणटा. देखून वो दीस बरो आम्हा सर्वांक आनी गुड फ्रायडे वो निमाणो शुक्रार बोमगाळ भाव भयणीनो आज पवीस सवा जेजूचो परत एक बडी उगडास काडून ह्या व्हड्या संख्यान ह्या कुर्साक मान करूंक आज आमी हांगासर सगल्या जमल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, कुर्सा म्हळी आज आमकां आपोवंक, कुर्सा म्हळी आमकां रावोंक हो अवकाश देव आज फावो करता तुमकां आनी म्हाका. मोगाळ भाव भयणीनो, कुरीस एक मोगाचो संकेत. आमच्या जिणेंत कुरीस साबार मेळ्ळ्यात, मेळोंक पुरो आनी मेळटच आसात. तर आमच्या मनशांक आनी मोगाच्यो वस्तू आमी बऱ्यो दिता कित्याक ती आमची मोगाची मनशां मेळ्ळ्या बरीन. पूण कितलो बऱ्यो वस्तू दिल्यारय त्यो शाश्वत न्ही, ते क्रमेण मुजवून वतात, पाड जावन वतात. पण चिजून ताज्या मोगाची सस्वीत काणीक दिल्ली, ताज्या मोगा स्विकार केल्लो तो कुरीस बोमगाळ बाबा भयणीनो आनी ताजेर भेटयल्लें ताजें जीवन, ताजें जिवीत आज तो तुमकां आनी म्हाका दिता. देखून जेजू म्हणटा
आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास ओरतो मोग दुसरो ना देखून कुरीस मोगाचो संकेत. कुरीस बरवसोचो संकेत. परवाच्या वर्सा आमी बरवसोचें वर्स आचरण केलें. बरवसो आमकां निराशी करिना म्हणलें. हे उतर बोमगाळ भाव भयणीनो, इतलें खात्री सावन बरवशा निराशी जायनासतना आमकां मागलें परवाच्या वर्सा त्या भावाच्यान आमी मेट काडलें. ह्या वर्सा चेजून कुर्सार उमकळतना उसारली ती उतरां न्ही मोगाळ निरासपणाची. बगार बापात मुखार शिजून दवरल्या अखंड बरवशाची. चिनयेन कश्ट अनवरां वारें आदळतना, सलवणचे सुळयेक संपडटना निराशी जावचें. बरवसो सांडचो मनशाचो साज एक स्वभाव. तरी कुर्सेलो चुजो आमकां बरवशाची आथेरां जावंक आस कुरीस दिता. आपल्या कश्टा मन्ना मुखार कुर्सा बंदा पडल्यारी, आपले जिवीत ताणें कुर्सा दिल्यारी तो बरवसो सांडिना. बघा चैत आपणाक शकता म्हणलो संदेश आयच्या दिसा सगळ्या पवित्र सभेक तो फावो करता. दुसऱ्यान कुरीस जिवनपणाचो एक संदेश आमकां आसतना कुर्सार मेल्लो जेजू पुन्हा जिवन जालो आनी आमकांय जिवनपणाचो बरवसो जालो. आनी अशें कुरीस आम्हा सर्वांक एक बरवसोचो एक संकेत. कुरीस एक विधेयपणाचो संकेत. बोमगाळ बाबा भयणीनो, जर तुका सस्निकाय विधेयपण दिनपणाची दृश्टांतां जाय तर पळय कुर्साक आनी कुर्सार उमकळ्ळ्या जेजू. जेजू कालतो जालो कुर्साच्या मरणा पर्यंत. बापा कुशेक ताणें कालती मान घाली म्हणून जबाब जावन बापा तुजी कुशी जावं न्हय म्हजी कुशी. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी गमन दिवन आयकल्यार इसाया प्रवादीन आमकां अशें सांगलें, तो कालतो जालो, तो कालतो जालो. त्या देखून आमी आज कैतान उदकारान क्रिस्त आमचे पासोद मरण पर्यंत, कुर्साचे मरण पर्यंत तो कालतो जालो अपुरबाचे उद्गार आमी गायले. मोगाळ भाऊ भयणीनो, जेजूचो कुरीस एक सडवणेचो संकेत. सा पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अशें बरयता, आमी पाताक मरोन पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुर्सयल्ल्या आपल्या कुडींत ताणें आमची पातकां वयली. ताजे गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हणलें पयल्या बेद्रून 2 अध्यायांत 24 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. कुर्साचे जेजून ताजे कुडींत आमची पातकां नास केल्यान आनी सा मातयेव आमकां सांगता, आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडा चिडा ताणें वयली. मातयेचो अध्याय 8:17. बोमगाळ बाबा भयणीनो, आनी त्या पासून कुरीस एक सडवणेचो संकेत. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमचो सडवणा खातीर जेजू कुर्सार मेलो म्हणलें आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, निजायकी आमकां सडवण हाडच्या खातीर जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी जेजू जावन पावलो सडवणेचो संकेत आम्हा सर्वांक. जेजू कुरीस बक्षाणेचो संकेत जावन आसा. जो कोण मोग करता ताका बक्षूंक सकत आसता. ह्या उतरांक निसायकी खरी आयच्या दिसा जाल्यान जेजूचो कुरीस बोमगाळ बाबा भयणीनो आमकां एक बक्षणाचो संकेत उठोवन दाखयता. आनी जेजून कुर्सार तावन उसरले निमाणे 7 उतरां पैकी पयलें उतर जावन आसा, बापा तांकां बक्षी कित्याक तें कितें करतात तें नेणांत. अपरबयची उतरां बोमगाळ भाव भयणीनो ही आमी आयकल्यांत. देखून जेजून कुर्सार तावन उलयल्लें तें पयलें उतर बक्षणेचें उतर. कन्नडान आमी म्हणटा
ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನ ಯಾವುದು म्हणून विश्वसुंदरीकडे ऐश्वर्याकडे विसरल्यार मोगाळ भाऊ भयणीनो ते म्हणटा नेत्रदान. कटीलच्या आश्रणाडे विसरल्यार तो म्हणटा अन्नदान. मिलिटरी नाशिल्ल्या सोजर लागीं विसरल्यार जीवदान म्हणटा. एका इस्काल शिकोवच्या शिक्षक लागीं विसरल्यार ती म्हणटा विद्यादान. राजकीय मुखेल गेल्यार विसरल्यार तो म्हणटा मतदान. नर्स लागीं आस्पत्रेन विसरल्यार ती म्हणटात रक्तदान. पूण पिरगस विगारा कडेन विसरल्यार तो म्हणटा प्रितीदान. आनी आमच्या जेजू लागीं विसरल्यार तो म्हणटा आयच्या दिसा समाधान. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो जेजू क्रिस्त आमकां सर्वांक शांती समाधान हाडूंक ह्या संवसारी आयिल्लो. मोगाळ भाव भयणीनो, असो सोमी आम्हा सर्वांक बक्षिया 7:7 बोटी म्हणले मातेवाच्या 8 अध्यायान 21 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून दिल्ल्या सर शिकोवण्या पैकी एक उत्तम एक भोव उसली शिकोवण म्हळ्यार एक बक्षणाची आमच्या क्रिस्तांव समर्थींत. कुर्सार मेल्लो जेजू दुस्मनाचो मोग करच्याक पेल्याक बोगसूंक आपणे दिता. आनी आपणे आम्हा सर्वांक आस्तो परत एकपणी उगडासा अर्थान दिता. जेजून आमचो इतलो मोग केलो, ताणें कुर्सार मरणा पर्यंत बोगसिलें. चिनयेंत आमकां एरांतावन कश्ट मेळटना, एरांतावन आमकां आयकूंक मेळटना, एरांतावन केळकुळां करतना, आपरास सोसूंक मेळटना, आमच्या मोगाचे मनीस विविध तरांनी आमकां कुर्सयतना जेजू आमकां शिकयता म्हणूंक बापा तांकां बोगसी ते कितें करतात ते नेणाच. वय मोगाळ भाव भयणीनो, थोडे फुडें आमी म्हणटा ही परत उगडासान बापा ते कितें करतात ते नेणा तांकां बोगसी म्हूण. आस ही प्राप्त जायच तर म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो संवसार कितल्या उद्यमाका पावतलो म्हणलें आमी एक घडी बरी चिंतून पळोवचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी एरांक बोगसूंक तयार आसांव म्हणलें सवाल आज आमच्या कोसायडच्या गुंड्या आयतावन विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमच्या द्वेशितल्यां बरें करा, तुमकां सिरपतल्यां आशिर्वाद दिया, तुमची निंदा करतल्यां बसत मागा म्हणल्यार सुम्याची उतरां भाव मोगाळ भाव भयणो बक्षाण्या मुखांतर आस खरी जातात. दुसरें जावन आसा कुर्सातांव दुसरें उतर स्त्रिये पळय ओ तुजो पूत ही तुजी आवय. कुटुंबाक संबंदाचें उतर हें. अशा कुटुंबांनी उदेला उतळ चाल आनी गोंदळ, कपडांची रास सांगताच थापणांची गरज. आदल्या म्हयन्यान काजार तर ह्या म्हयन्यान संबंद लचर आनी मुखल्या म्हयन्यान वेगळा सार. काजार जाता पर्यंत लवलवस पूण उपरांत सगळ्यांनी भाऊच घडटा. भुरगीं 4 गांवांनी चडूंक उपता तर आवय बापायचे मलगड्याचे घरां एकसुरी जातात. पूण कुर्सातावन अरये कुटुंबां वळटा उतर आयच्या दिसा संबंदाचे स्त्रिये पळय ओ तुजो पूत आपली तुजी माथा. जोवांच्या 19 अध्यायांत 26 तावन 27 वळी मसर आमकां हें वाचूंक मेळटा. आनी तिसरें आसा कुरीस एक बेल्ल्या मनशांक धैर्याचें उतर दिता. आज मनीस चिंता मोगाळ भाव भयणीनो आनी किन्याक बलीस जाता. चिनी व्यर्थ मनशाच्या जिविताक अर्थ ना म्हूण बगूंक 1000 जाणांक कारणां आमी दिवंक पुरो आमच्या जिवितांत. चिनी एकांताची जावंक पुरो, चिनी दुरांताची जावंक पुरो. बारांत बायल शेरांत भुरगीं वायट सवयीच्या झाडांत शिरकल्यांत. चिनीच नाका म्हणून बगची कितलीं जाणां आसात मोगाळ बाबा भयणीनो. सगळें धैर्य चुकलीं जाल्यांत कोणें सांडलें देव आमकां सांडिना म्हणलें आमी आयकता. आमच्या जिवितांत हे अनुभव आमी जाता. मनीस कश्ट जातना
अवचित अनवरां घडटना एक सवाल उदेता, देव तूं खंय आसाय? कित्याक तूं म्हाका इतले कश्ट दिताय म्हणली सवाल बोमगाळ भाव भयणीनो परत परत आमी देवाक विचारला सांग पुरो. देखून आज जेजू आम्हा सर्वांच्या या निमाण्या शुक्रारा दिसा आम्हा सर्वांक म्हणटा, देव आमकां सणिना. हे भजना मुखार आमी गायिल्लें आसा, ओ संवसार तुका सणीत तरी हांव सणचो ना तुका, अर मनीस तुका करीत आनंद तरी आनंद तूं न्ही म्हाका. देखून कुर्सात हांव एक सुरवळटा उतर धैर्याची उतरां बोमगाळ भाव भयणीनो. आनी चवथें जावन आसा कुर्सात हांव तें उतर जावन आसा, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय मगाळ भाव भयणीनो, सबारपणी आमी एकसुरी आमच्या समाजांत आसतना आमच्या कुटुंबांत आसतना हें उतर परत परत आमकां म्हज्या गमनाक हाडलां सांग बरो. कित्याक जेजून म्हाका सांडलां, कित्याक हांव असो जालो म्हणली भग्ना आमच्या मदीं आयल्यान सांग बरो. देखून जेजू हांगासर ताजें दूख व्यक्त करतना म्हणली तीं उतरां जावन आसा. आस जेजू सांगता आमी ही उतरां म्हणटा थर निजाय की आमी जेजू सांगता आसा म्हणलें खात्री जाता. आनी 5वें उतर बोमगाळ भाव भयणीनो, म्हाका तान लागल्या. चोवच्या आत्मतबळींत 28 वाक्यांत आमकां वाचूंक मेळ्ळें. रूस उगडिल्ल्या मोगाळ भाव भयणीनो, दादोसकाचें उतर सकाळीं संजेर पोरकुचिकान मटण बीप आसल्यार खाण रुची जायनासतना कितलें रांदल्यार सगळें छप्पे छप्पेस. विकन एंडाक भायर वचून जेवल्या शिवाय न्हीद येना, जिवीत चलना. आतां 4 किंडर जॉय पूण चिनयेन जॉय संतोष भोगना, पेज देवाना, पिझ्झाचं जिवीत म्हणल्यार बरी चलां. जंक फूडल्यान मोठाय आनी चडाय चडला, प्रेशर आनी शुगर वाडला, पिडा आनी वखदां भरल्यांत पूण जिवीत छप्पेस भोगता. चिनयेन रूच नासल्या कुर्सातान वळटा उतर दादोसकायची म्हाका तान लागल्या. आनी सवय जावन आसा कुर्साचें उतर जावन आसा संपदलें. संपड नासल्या मनशा कुळा बोमगाळ भाव भयणीनो, समर्पणाचें उतर आस जेजू म्हाका आनी तुमकां दिता. आस बापूय लॅपटॉपार, आवय डॅस्कटॉपार आनी भुरगीं आयपनार. कुटुंबांत जाल्यार रावलीं ना तर सोण चलतेच रावलीं. 20 लाखाच्या खर्चार जालें काजर, वकील 20,000 मोड काडटा. पद्रम हप्त्यान कुटुंबा संबंदी 4 सरमांव दिल्यार गोवाक समजना, बायलेक आयकना आनी कुटुंब बळवना. असल्या समर्पण नासल्या मनशा कुळा बोमगाळ भाव भयणीनो, कुर्सात हांव आयुश्य दिसा समर्पणाची उतर वळटा. आनी क्रमेण 7वें उतर जावन आसा, बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिता. हे 7वें उतर बोमगाळ भाव भयणीनो, कुर्सात हांव वळटा आसतना बापा म्हजो आत्मो तुज्या हातार ओपून दिता. जेजूनचें निमाणें उतर बोमगाळ भाव भयणीनो, ताणें आपल्या कुर्सार प्राण करता आसतना दिल्लें तें उतर जावन आसा. जिविताच्या कश्टा वेळार कितें सगळें घडटा आमच्या जिवितांत तें सगळेंच आमी बापाक समर्पण दिवंक आपुरबायचें उतर कुर्सात हांव जेजून आमकां फावो केलां. तर आमी निसायकी भागी आयुश्य दिसा जेजून रगत पिडा येवच्यो आमच्या काळजा भितरल्या तुवेशन आनी रागातावन देखून खंयचोय ब्लड टेस्ट स्कॅनिंग केल्यार आमच्या काळजा लागली पिडा कोणाक सोदून काडूंक जायना. देखून बोक्सी तुज्या भावाक, बोक्सी तुज्या भयणीक कितल्यो मोलाच्यो गुळयो काणयो तर केदो व्हडलें इंजेक्शन काणयल्यार पूण बोक्सूंक मात तयार ना फादर. हांव मेल्यारूय बोक्सिना, मेल्या उपरांत कशें बोगचुचें? मेल्यारूय ताज्या घरा वचना, मेल्यारेचें आमी देवाच्या घरा. तर मगाळ बाबळीनो आयचो दीस आस पवी सभा आमकां निमाणें शुक्रारा बोगसूंक एक उलो दिता आसतना दुसऱ्यांक हेरांक कुरीस दिवच्या बदलाक हेरांचे कुरीस आमी ओवया. आमच्या कश्टा मदीं आमी हेरांचे विशीं बरें उलोवया, बरें चिंतया, बरें करून पेरण सोडया.
इरांक उत्तेजन करया आणि कष्टदंडाक कुमकेचो आदर आमच्या कुटुंबात आमच्या प्रगतीन आमच्या ल्हानपणाच्या समुदायान आमच्या देशीजीन आमी करया आनी अशें आमचे कुरीस वकून घेवन सुन्याचो पटला करून कुर्सात रावन प्रेरण आमी सोडया आनी अशें दिसाय की निमाणो शुक्रार बरो शुक्रार शुभ शुक्रवारा आमकां सर्वांक एक आपुरबायचो दीस जावन पावता तो दीस जावन पावता आज पुरी सभा परत आधुनिक काळात चालल्या बरी आज परत एक उगडास करून आमी क्रिस्तांव जायते कश्ट मेळणारी या वेळा पवित्रसाणी नासतना कुर्साक वेंग मारले 2025 वर्सां बोम गाळपापण अजूनही परिसरी आमी सर्व ल्हान तशें व्हडा पवित्रान वाडून आसा आमच्या धर्मा विशयान सांग पुरो ह्या जगा विशयान सांग पुरो धर्मिका विशयान सांग पुरो कुटुंबा विशयान बरें उलोवया आणि बरी समाज बांदूंक ते सोम्याची बेसांव आमी जोडया आनी घडटना नीत करून दवरया सर क्रिस्तांव एक जावन आनी खंडन करया कुरीस आमकां प्रेरण आमा सर्वांक जावं दी आज आमी कुर्साचें भजन करून ताका मान करच्या ह्या वखदां कुर्सा मुळान आमी रावता कुर्सा म्हणच्या सवळेन आमी रावता आसतना बोमगाळ मेळ आमकां मेळटा तें शांत ती समाधान ती दादोसकाय देवाचो मोग देवाचे मोक्षणे देवाची दयामया देवाची चिरी आमी नवे करया पेल्यांच्या कश्टाक मोनिका बरी आनी सिरण घेवनच्या शिमाव बरी आमी जाता तर आमच्या समाजेंत निजाय की आज तो गुड फ्रायडे निजाय की तो बरो शुक्रार जावन पावता आमच्या कुटुंबाक आमच्या प्रगतीक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेक देखून ह्या भगवंत दिसा समेत पासांव आमच्या जिणेक अर्थ बरी जाल्लो तोच पासांव आमी करता आसतना सुम्याक आमी नमन करता आसतना सुमीचे आशिर्वाद आम्हा सर्व आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या प्रगतीचेर आनी मंगळो देशाचेर आमी मागया आमेन आतां आयच्या देवस्थितीचो दुसरो भाग संभ्रमीक प्रार्थना क्रिस्ताच्या कुर्सा वरवीं बापा लागीं आमी राजी जाल्या आनी संवसाराक चडवून लभल्या कुर्सा येयल्ल्या क्रिस्ता मुखांत आमच्या मोगाळ बापा सरशी आमचे मागणें पावतलें देखून कळवळ्यांनी मागणें करच्या क्रिस्त सांगता आमी आतां सगळ्या संवसारा खातीर मागया ह्या भागांत 10 मागणी आसात पयलें याजाक इरादो कळयता उपरांत थोडो वेळ मौन रावन मागचें उपरांत सोमेस्ताच्या नांवान याजाक मागणें शिकयता उबी रावया मागया आमी देवाच्या पवित्र सभे पासून अख्ख्या पृथ्वीचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीच्या बापाक थांबा नासतना वाकणच्याक ताणें आमची जीण सवस्थकायेन राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधानान करची ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया थोडे दंप्या मौनपणी एगडी बोलून अख्ख्या पवित्र सभे खातीर तिच्या मणियारां खातीर सर्व भवार्थी लोकां खातीर मागया सर्व पदवेदारा ससनाच्या भोवमोगाळ देवा जेजू सवे सगळ्या राष्ट्रांत तुजी महिमा उगडापी केली अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेक बवार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुळतीन सांबाळ
क्रिस्ता आमच्या सुम्यावर वी. मागे आम्ही लिओ आमच्या भाग्यवान बापा पासून धर्मदूताच्या वर्गात अख्खे पवित्र सभेसो बापो यांनी गोवळी जाऊन देवान ताका विंचून काढला. ही बराधिक जबाबदारी विश्वासीपणी सांभाळून आणि जेजूचे कुशेप्रमाणे देवाची परजा सोडून ताका उजवाड आणि कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या सर्वेस्परा बापा लागी मागुया. थोडे दांबिया सोडून भक्तीन आमच्या पापा लिओ पासोत त्याच्या सगळ्या जबाबदारी पासोत अख्ख्या पवित्र सभेच्या मिसावा पासोत मागे. अगणित जण वयाच्या आणि सर्व बलिष्ठ देवा भाग्यवंत पेद्रोचेर आणि त्याच्या पाटल्याने नेतेल्या हर एका भाग्यवंत बापाचेर अख्ख्या पवित्र सभेची भराधिक जबाबदारी तुवें थारोवन दवरली आहे. आमच्या भाग्यवंत बापान आपल्या जण वयाच्या उतरान आणि परजोडी देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णेच्या वाटेन सोलोंक पवित्र सभेच्या थारवाचेर उप्रासलेल्या वादळामध्ये धैर्याधिक थांडेल्या बरी तिरसणेन सुखान दवरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेडयांक राखूंक आनी सोरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवडान आनी धैर्यान ताका बर म्हण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागे आमी सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांच्या वर्गा आणि भावार्थ्या पासो पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाक आणि सुमेस्त गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आणि सर्व धर्म म्हणयाऱ्यांक सगळ्या भावार्थ्या बराबर राख आणि सांभाळ म्हूण बापा लागी मागुया. आमी थोडे दांबिया जोडया. आमच्या मंगळो देशीचे पासोत आमच्या देशीचे वडील गोडी बापा पासोत अख्ख्या याजकां पासोत देवकांना पासोत धर्म म्हणयारां पासोत धार्मीक भयणी पासोत अख्ख्या लायक भावार्थ्या पासोत आमी मागया. प्रस्तुत परिगतेंत भावार्थ जिवंक आनी प्रगट करूंक जाय असची कृपा आनी जाणवाय सकत मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा तुझ्या पवित्र आत्म्यावरवीं जेजूचे की गुडार्थ खोड तुम पवित्र करताय सलयताय आनी वाडयताय. हे गुडार्थ कुडीच्या सन्या बसोत म्हणजे आम्हा समेस्तां बसोत आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या सण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी साखरी विश्वासीपणान करूंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागे आमी ख्रिस्ती धर्माच्या नव्या सिसा पासून भावार्थाची सता मनांत आनी काळजान घेवंक तांकां इती कर म्हण आनी पवित्र स्नाना वरवीं तांची सर्व पातकां बोगसून आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक तांकां एकवटाय म्हूण आमच्या दयाळ बापा लागीं मागुया. आमी आजोडया. दोळे दंपून क्रिस्ती भावार्थ स्वीकार करच्या हर एका भावा भयणी पासोत मागया. भावार्थाची सतां जाणां जावन क्रिस्ताक आपणाचो कर्ण घेवन क्रिस्ता सारकें परजळीत जिवीत जिवोवच्याक आदार मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा
तुझ्या पवित्र सभे सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळां बरीत करताय. पवित्र स्नान घेवंक तयार जाल्ल्या नव्या सिसांची गिन्यान उजवाडाय आनी तांचो भावार्थ सडय आनी पवित्र स्नानाचे जरी नवो जल्म दिवन तांकांय तुजी पवित्र आपणालेली भुरगीं खर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं उठल्या ना मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भावा भयणी पासून काळजान आनी करनेन सदसदूंक तांकां कृपा दी म्हूण आनी आमच्या संगाता तांकांय सगळ्यांक आपले कसपवी सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. एकडी बोरदोळे तांबया आसुळया. अख्ख्या संवसारार क्रिस्ताक वळखुचे क्रिस्ता पातयेवचे जायते जण आसात पूण ते क्रिस्ती धर्मांत नात. क्रिस्ताक आपलो गुरू म्हूण मानून तसो पाटलाव करचे जायते जण आसात. हे सुमयाचो खरेपणी मोग करूंक सुमयाक परकट करूंक सुमयाक साक्ष दिवंक जायची कृपा तांकां पावस हांव दी म्हूण एकडी बर मागे. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा शिंपडलेल्यान तूं एकठांय करता आनी एकठांय जाल्ल्यान तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका बडयलेल्या सुमेस्ताचो एकवट एकाच अखंड भवार्थान आनी प्रती मुगांतीर कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मागया आमी आमच्या सुदैव भावा भयणी पासून देवान विसलेली परजा सावन तांणी सर्व परजांमध्ये देवाचें उतर पयलें आयकलें आनी पयलो तांचे लागीं देवान करार केलो. तर ह्या जिवा देवाच्या मोगान वाडोवंक आनी करार केल्ल्या देवाचे विश्वासीपण वळखूंक ताका विश्वासी रावोंक आनी ताच्यो भासवण्यो संपूर्णान भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोळे दांप्या जोडून आमच्या अख्ख्या देव भावा भयणी बसोत मागया. देवान विंचून काडलेली परजा जाणवायेची सक्तेची परजा क्रिस्ताच्या मोगांत आनी सेवेंत वाडोवंक जाय असची कृपा तांकां मेळ्ळा अशें मागया. सर्व पदवेदारा ससनाच्या भोवमोगाळ देवा अब्राहमाक आनी ताचे संततीक तुवें बसवण्यो केल्यो देखून विश्वासान आमी तुका हें प्रार्थना करता. पूर्वी तुवें तुजी करून घेतलेले परचेक बसयलेल्या सडवंदरा वळखूंक आनी ताचे वरवीं बसयलेलें दायज भोगूंक पावय. हे आमचे मागणे देन आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मागया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सडवंदार म्हूण वळखून घेनात तांचे पासून देवान नेमलेल्या एका सडवंदरा मानून घेवंक आनी सडवंदराची वाट धरूंक सडवण्याच्या वाटेन चलोवंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी दोळे दांपया. आमी मागया सगळ्या क्रिस्ती भाव भयणी बसोत आमचे मदें जी येतात आमच्या संगता जी येतात तांणी क्रिस्ताचें बरेंपण वळखून घेवंक क्रिस्ताचो मोग आनी सेवा हो शेवट जाणां जावंक एकामेकाच्या मोगांत आनी सेवेंत जिवंक जायची कृपा आमच्या भोंवतणी आसलेल्या अक्रिस्ती भाव भयणीचे देवा म्हूण मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक अजून जेजूचेर बाबत दवरिनात तांकां सगळ्यांक खऱ्या काळजान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडांक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गोठ संपूर्णान समजून घेवंक आमची थान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मागया आमी देवाक वळखून आनी त्या मनशा पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून खुद्द जिवा देवाशी पावोंक तांकां कृपा दी म्हूण आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागुया. आमी थोडे दंभ्यान जोडून आमी मागया. देवा वळखनात, देवाचें अस्तित्व वळखनात, देवाचें बरेंपण समजून घेनात. ते सर्व भाव भयणी पासत मागया. आमच्याच कुटुंबांत आमच्या घरांत मिसागोसनांत मागणें भेटयनात, आमरी तेर्स म्हणनात. देवातान जायते पयस जातात ते सर्व आमच्या कुटुंबाच्या संद्या पासत ती मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा समेस्त मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटा सदा दोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो खरण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखूंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां कृपा दी. हे बरें तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या समेस्तांच्या बापाच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दोशी कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मागया आमी हर एका देशांच्या राज्यकारभाऱ्या पासून देवाच्या कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर्व देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. आमी मागया सर्व राष्ट्रां खातीर, राष्ट्राच्या सर्व एकवटा खातीर, समाधाना खातीर, शांती खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या भोवमोगाळ देवा सर्व मनशांची काळजांनी सर्व लोकांचे हक्क तुज्या हातांत आसात. हर एका देशांच्या राष्ट्रकारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट गाव. तुजे कृपेन तांच्या राज्य कारभारपणा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूं आनी सर्व वाठावाटांनी गांवचें सुदारण जावं आनी समेस्त तांकां आपापल्या धर्म प्रमाणे जिवंक सत्य हक्क मेळो आनी आमचें मागणें बळेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं मागया आमी तरातराच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून मनशांची मनां सगळ्या सतांतली निवार म्हूण, पातक्यांक देवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सर्व तरांच्यो सांकडी आनी बांदपास मोडून उडय म्हूण, मुखेल्ल्यांक काणजेवण पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपापल्या मायगांवाक आनी मरणाचे तणीर आसलेल्यांक सर्गींच्या राजाक पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. दोळे दंप्या आमी आमच्या जोडया तरातराच्या वायटांक कश्टां सांपडलेल्या पासत मागया. आमच्या भुरग्यां पासत मागया. मोबायलाचें एडिक्शन आमची इवा जायना पासत मागया. वायट सवयो, ड्रग एडिक्शन, तरातराची वायट सवयो आसून कश्ट दिल्या, ऑनलायन गेम आसून कश्ट दिल्या, जायते नुकसान भोगलेल्या, जायते रिणांत आसलेल्या, कठीण पिडेक वळख सावन कश्ट दिल्या. आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या समाजाच्या, आमच्या परिसरांतल्या सर्व भुरग्यां पासत, युवा जाणां पासत, भाव भयणी पासत तांच्या पिडेच्या सुटके खातीर, तांच्या वायट सवयाच्या सुटके खातीर भक्तीपणी आमी मागया. सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्ट दिल्यांची तूं गठाय. सर्व तरांच्या कश्ट विघ्नांनी तुका उलो मारतल्या सर्व भाव भयणीच्या मागण्या खांदी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळ्याचे कणवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावो म्हूण
आम्ही मागता जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यावरवी मागया आम्ही जुजावरवी कष्ट दिल्या सर्व राष्ट्रांपासून देशाच्या कारभाराने आपलो स्वार्थ सांडून परजेच्या बऱ्यापणा खातीर शांतीची मेठां काढून जुजरावच्या दिशेन हर प्रयत्न करची जाणवाय आणि कृपा तांकां दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. एकडे बोटोळे दांपिया इस्रायल अमेरिका इराना मदें झूज जाता. गल्फाची राष्ट्रां कश्टून आसात. असो परिणाम आमकांय बघून आसा. गॅस मेळना, पेट्रोल मेळना, आमकां जाय जाली खाणा वरवीं मेळना. असले संदिग्ध परिस्थितीर आसा. फुडें असो दीस मंदार वयतीत जाल्यार ही परिस्थिती आणखी कश्टांची जातली. शांती समाधानाचें उतर स्थापन जावन झूज रावचे दिशेन आमच्या बापा लागीं मौनपणी मागया. सर्व पदवेदारा भोवमोगाळ देवा आमच्या बापा आणि शांतीच्या ससनाच्या देवा, तुझ्या अगणित काकुळतीन झुजाक सांपडलेल्या अमेरिका, इस्रायल, इराण राष्ट्रांचेर तशेंच ह्या झुजा वरवीं कश्ट दिल्या गल्फ राष्ट्रांचेर तुजी काकुळती ती दिश्ट घाल. तुझ्या सणवायाच्या आसऱ्याखाल ह्या समेस्त राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी शांती समाधानाचो संवाद चलोवन आपल्या परजेच्या तशेंच संवसाराच्या सर्व लोकांच्या हिता खातीर आपलो स्वार्थ सांडून शांती स्थापन करच्या दिशेन मेटां काडूंक जायची कृपा तांकां तूं दी. आनी अशें हें झूज बेगीन सराव अशें कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आतां आयच्या देवस्तुतीचो तिसरो भाग कुर्चाचो नामान. जेजूच्या काळार कुरीस आत्मनाचे हातेर, पूण क्रिस्तान आमच्या सडोवणेचे बंदर केलां आनी आमचो ताणें मोग केल्ल्याचो गुर्त जावन आमकां दिला. मोगान आनी भक्तीन ह्या कुर्साक आमचो नामान भेटवया. कुर्सार मेल्ल्या क्रिस्ता खातीर एकामेका भुगसून व्हरया. एकामेका खातीर जिवनचे उद्दार म्हूण आमचे थंय आसा करया आनी आमच्या जिविताक नवी दिशा, नवो अर्थ दिवया. आतां ह्या जाग इगर्जीच्या मुखल्या दारा कडेन तावन दंपलेलो कुरीस दिव्या बरोबर हाडन कुरीस घेवन 3 फावटी इल्लो इल्लोस कुरीस उक्ते करन नमस्कार करूंक आमकां आपोवणें दिता. म्हणून हाबले रुकाड कुर्साचे ताचेर उमकळ्ळो संवसाराचो सडवंदार. त्या दाला आमी येया नमस्कार करया म्हूण गयानान जाप दिवची. हाबले रुखाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो संवसाराचो सडवंदार. आपले रुखाड कुर्साचे ताचेर उमकाळ्ळो
संसारासो सोडवंदा येया नमस्कार करूया. आपले रुकाड कुर्साचे ताचेरून काढलो संसारासो सोडवंदा येया नमस्कार करूया. मगाच्या भाऊ भयणीनो आता कुर्सरसो उमो आसतलो आमी दोगी आसत एक हांगासर रावतले हांव तुमी भक्तीन येवचें आनी कुर्सरसो उमो भक्तीन घेवचो ह्या वेळार जमो जाल्लें दान सर्व बुके आनी विरोध कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर आमी धाडून दिवंक आसतलें भक्तीन ह्या रितीन वांटिली जावचें. Krista kursa
आपयता आमकां वेंगुर्लांत विस्तारयता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता खुर्सांत हांव जेजू आपयता आमकां वेंगुर्लांत विस्तारयता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता सावळेंत आमचो विशेष नितळ जावन सोम्यांचो निचेर खुर्सा सावळेंत आमचो विशेष नितळ जावन सोम्यांचो निचेर दिवर सोजयता सो संतोष चढवणेचो दिवर सोजयता सो संतोष चढवणेचो खुर्सांत हांव जेजू आपयता आमकां वेंगुर्लांत विस्तारयता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता आमच्या काळजाची सोम्या तुका ती मान दी भक्ती आमच्या काळजाची सोम्या तुका ती मान दी दिवर सोजयता सो संतोष चढवणेचो दिवर सोजयता सो संतोष चढवणेचो खुर्सांत हांव जेजू आपयता आमकां वेंगुर्लांत विस्तारयता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता उगडलेल्या काळजांत हांव पियेन गादोसां मोगान उलोवन दिता
आता चवथो भाग क्रिस्त प्रसाद. कालच्या दिसा कॉन्सेक्रार केल्लो पवित्र एवकरिस्त ह्या कथा वेदी करता. कुमगारात क्रिस्ताक स्वीकार करून आमी ताज्या कश्टांत भागेली म्हणलें दाखयता. क्रिस्तान कुर्सार परगटिल्लो तसलो मोग आमी करून कुर्साचे जिवीत जिवंक जाय अशी कृपा मागून घेवया. आमच्या सुडुंदराची आजना मोतीन दवरून समेन सगलेले मागणे भक्तीन आता सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र आसा, तुझे राज समकायो, तुझे खुशी सर्गात जा तशी संसारात आसा. आमचो दीस पडतो ग्रास आसा समकांदी नेहमी आमची असलेल्या आमुशिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, कोण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली आमकां निवार. देखून जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवसानत रेखताव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. राजवडकी पदवेने महिमा तुझी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी संकवता. ती म्हजेर जडती आनी केस्त हडीन जावं, पूण तुज्या काकुळतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी उकत दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे छेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मगळ बाबडीनो आमी बसया. आतां क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ. आयच्या दिसा मिसाचें बलिदान ना, पूण जाल्यार पवित्र सभा जेजूचें मास येवंड्या रुपी वांटूंक आशेता. हे भक्तीन आमी सेवचें. पवित्र कुमगार फकत जिबेर मात्र आमी सेवचो. ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕುಡಿತಲ್ಲೇ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು.
तुझो
सोम्या मोच्या भावा कुरसार कित्या उमकळता कस तुझे कशे परिहार करू कशी देऊ तुका सहाय कशी देऊ तुका सहाय जेजू सोम्या मोच्या भावा कुरसार कित्या उमकळता कस तुझे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय पावनाका बिरमत मोची तू पोता पाव बिरमत भावांची तुझ्या केदना कष्टांतांच्या सहाय तू करताय तवळ सहाय करताय तू म्हाका तवळ सहाय करताय तू म्हाका जेजू सोम्या मोच्या भावा कुरसार कित्या उमकळता कस तुझे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय जाणायगी कुरसार हांव मेलो कित्याक देगी सगळ्यांक सडवून लाभोवच्या प्रगट कर खबर ही हर एक मनशाक भारताच्या पोंतान पोंता भारताच्या पोंतान पोंता जेजू सोम्या मोच्या भावा कुरसार कित्या उमकळता कस तुझे कशे परिहार करू कशी देव तुका सहाय कशी देव तुका सहाय प्रार्थूया. उभी राहूया. सर्व पदवेदार आणि संस्थाच्या आमच्या बहुमुगाळ देवा, आमच्या बहुदयाळ बापा, जेजूच्या भगवंत मरण आणि पुन्हा जिवंतपणा वरवीं आमकां मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कनवड्यान तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गोठांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तशी मांडून हाडूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. बसया. मगड भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो, तशेंच ऑनलायनीर ह्या रितींत वांटिली जाल्ल्या समेस्त भावार्थ्यानो, तुमकां समेस्तांक भक्तीन ह्या रितींत वांटिली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयतां. देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे थंय ती भक्त दिसून येता. तुमचें तोंड पळयतना आज एक खंडीत समयाच्या कश्टाचो शुक्रार म्हणून कळोन येता. तुमचें नेसाण काळी मुस्तायकी सडाव तुमी घालून येयल्यात.
तुमच्या तोंडार एका रितीची बेजाराई दिसून येता. अख्खे वर्सभर आमी खुशालायेंत आसता, संतोशांत आसता, अदुसकायेंत आसता. हो एक दीस मात्र कालच्या सांजेच्या उपरांत आज न्ही भल्या सांजे पर्यंत आमच्या तोंडार आमच्या कुडीर चड संतोश उत्साह दिसून येना. कित्याक आमच्या सोडोंदरा सोमया जेजू क्रिस्ताक जिवीशी मारलेलो दीस हो. देखून आमी भक्तीन तो आचरण करता. तुमी भक्तीन वांटिली जाल्यार तुमकां अभिनंदन पडयता. कोणाचे मोबायल आज रिंग जावना, कोणीय उठोवन फोनार उलोवंक वचोनात. भक्तीन तुमी वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. तशेंच माध्यम मुखांतर हे दिवस्तुतीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. ल्हानांक तशें व्हडांक, परगांवांत तशें गल्फांत हे देवस्तुतीन वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती चलून व्हेल्ल्या फिरगसकारांक, मंडळ केल्ल्या देवस्तुती आयोगाक, विधी सेवकांक, वेदीची सेवा केल्ल्या सर्व आल्तार भुरग्यांक, अपुरबायेचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं. वेदीची आल्तारेची मंडळ केल्ल्या समेस्त धर्म भयणींचो, मुखेलपण घेतिल्ल्या तिनी कोमेंताच्या सुपिरियरांचो आनी सर्व धर्म भयणींचो एका सुत्रान देव बरें करूं. सकाळींच्या कुर्सा वाटेंत भाग घेतिल्ल्या समेस्तांक अभिनंदन. भोव व्हड संख्यान तुमी येवन हे कुर्सा वाटेंत वांटिली जाल्यार सगळ्या त्या सवा लागीं वचून तुमचें समर्पण तुमी केलां. कुर्साची सावळी तुमचेर आपली दिश्ट घालतली. कुर्साची सावळ्येंत तुमी जैत जोडतल्यात हे आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. ह्या कुर्सा वाटेची मंडळ केल्ल्या समेस्तांचो उपाध्यक्ष राजेश डिसोजा, कार्यदर्शी अनिल लॉरेन्स, संयोजक संदीप डिसोजा, सावंडाची सगळी मांड केल्ल्या, वाहन दिल्ल्या आयवन पिंटो, जनरेटर दिल्ल्या सिल्विया डिसोजा, GK रेंजर्स, तशेंच तांकां संगात दिल्ल्या विवियन संतोष रोड्रिगेस आनी तांकां संगात दिल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. समेस्तांक देव बरें करूं. फाल्यां संजेची देवस्तुती 7 वरार हांगासर उजो बेंजार करच्या मुखांतर सुरू जाता. देखून वेळार तुमी येवचें, वेळ करून येनाकात. आयची देवस्तुती 4 वरां म्हूण तुमकां पयलेंच कळीत आसा, पूण 4:30 पावणे 5 वरांक आयिल्लीं आसात. मागीर बसूंक मेळना म्हणून कितें करतात, तेणे उबी रावतात. आनी थोड्यांनी आज पळयलें हांवें, म्हाका वस्त बेजार जालें कितें म्हळ्यार हांगा चेरां व्हरून पोटी घेवन बसल्यात. पोटी घेवन ती चेरां आंगाण घाल्लीं, इगर्जेचीं चेरां आंगाण घाल्लीं, हांगाची चेरां व्हरून पोटी घेवन बसल्यात. हांवें पळयलां कोण ती म्हणटा, तांचे लागीं विचारतलो कित्याक व्हेली म्हणून. कित्याक म्हळ्यार तें बरें दिसना, मोतीन दवरचें. देखून वेळार या, वेळार या, अर्दे मीस जाताना येवचें न्ही. देखून 7 वरांक देवस्तुती आरंभ जाता. 6:45 भितर तुमी हांगासर तुमची बसका स्विकार करूंक विनंती करता. आनी येता आसतना फाल्यां येता आसतना तुमी कितें हाडचें, वाती हाडूंक विसर नजो. वाती हाडून येजय. फाल्यां आमच्या भोवरताची उसाळणी करूंक आसा आनी उजवाडाच्या रितीन वांटेली जावंक आसा. देखून तुमी वाती हाडची. फाल्यांच्या देवस्तुतीक तयारी करच्याक, मंडळ घालच्याक हांवें तुमकां येदोळच कळयल्ल्या प्रमाणे वड्यांतून 5 जाणांनी फाल्यां येवंक आसा. कनिश्ट वाड्यांतून 5 जाणांनी पण तुमी येवंक आसा फाल्यां सकाळीं 8:30 वरार. आनी येवन फाल्यां सांजेच्या मिसाची देवस्तुती तयारी करूंक आसा. फाल्यां मस्त रटवळ आसा, उज्याची, उदकाची, वातीची आनी जायती वेदेची जायती मंडळ करूंक आसा. देखून तुमी वेळार येवन हो वावर करून दिवन आमच्या धर्म भयणीक सांगात दिसय म्हूण विनंती करता. फाल्यांच्या देवस्तुतेक आमकां कळे आनी आबोल्यांची गरज आसा. पास्काच्या वातीक तशेंच उदकाच्या आयदनाक वेदीक फाल्यां कळे आनी आबोल्यांची गरज आसा. तुमी कालच्या दिसा जायतीं हाडून दिल्लीं आसात. तुमकां सगळ्यांक अभिनंदन पडयता. तुमच्या जडाचेर आनीक कळे जावं दीत, आनीक आबोलीं जावं दी. जडाचेर मात्र न्ही, आबोल्यांच्या आनी कळ्यांच्या जडांचेर मात्र न्ही, तुमच्या हर एक क्रिस्तीचेर, तुमच्या वावराचेर यथेश्ट मापान देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. आनी फाल्यांच्या दिसाळी कांयले कळे आनी कांयले आबोलीं हाडून दिवच्याक विनंती करता. आतां निमाणें प्रार्थन जाल्या उपरांत समेस्तांनी मौनपणी तुमी घरा वयचें
हांगासर आज उलोवन रावचें म्हणना पास्कांच्या राती कितलेंय उलोवन रावयेत उजवाडटा म्हणसर ह्या आयताराय उलोवन रावयेत केदाळ आयतारा तुमी रावयेत पूण आज जायना देखून आज तुमी कितें करचें मौनपणी तुमी घरा वयचें आज कित्याक मौन सांबाळटा गे म्हळ्यार पवित्र सभा आज घंटी नांत वाती नांत आज संभ्रम ना आज फकत मौन मौन सगळ्या संवसारार मौन कित्याक मौन तुमी जाणांत आमचो सोमी आयच्या एका दिसाक 2 दिसांक गर्भाच्या पोंदा भुमींत पोंडांत आसलेलो दीस तो देखून तुमी मौन सांबाळचें पवित्र सभा केदाळय तुमकां मौन रावंक उलो दिना पूण आयच्या दिसा उलो दिता भक्तीन तो पळसो मौन सांबाळचें तशेंच घरांनी तुमचें मौन सांबाळा आयच्या दिसा व्हडल्यान टीव्ही व्हडल्यान मोबायलां व्हडल्यान सावंड सिस्टम आज घालीचें म्हणना आज मागण्यांत ध्यानांत भक्तीपणांत मौनपणी कुर्सूंक तुमकां उलो दिता कालच्या दिसा आयच्या दिसा वट्ट्या मोपान तुमी संगाता दिला फाल्यां दिया आनी मुखारय दिया आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समिस्तान देव बरें करूं गल्फ राष्ट्रांच्या सर्व भाव भयणी खातीर मागया एका गल्फांत मिसानांत इस्कॉलांत करतात तुमकां जाणांत तुमी ऑनलायन तांणी बरें करचें तांचे बसोती आमी मागया गल्फांतल्या सर्व भाव भयणीनो तुमचे खातीर आमी मागता ह्या अकंत ह्या संदिग्ध परिस्थितींत आमचें मागणें तुमच्या सांगाता आसा स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचेर ह्या पास्काच्या काळा आशिर्वाद घालूं तुमी जाणांत 2020 वर्सा आमी कोरोनाच्या आकंताच्या काळार इकडच्यो बंद जाल्ल्यो आमी माध्यमा मुखांतर मिसाचीं बलिदानां भेटयलीं ती परिगत गल्फाच्या राष्ट्रांच्या आमच्या भवार्थी भाव भयणींक आयल्या अशें आसतना तुमी खंत करचें न्ही आमी तुमच्या खातीर मागता स्वामी तुमकां सर्वांक सुळका दितलो सर्व तुमचें जिवीत बरें करतलो आनी तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो हें आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं उबी रावया सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या पुन्हा जिवानपणाचो बरोवसो दवरून तुजे कृपेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी आमी उगडास केला तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडून तिका तुजें बक्षाणें फोबो जावं आनी बुजवण मेळो तिचो भावार्थ वाडत सडत वचो आनी सर्गेच्या मार्गान थिरपणान चलोवन सासणाचें सुखोती भोगूंक फावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी भक्तीन नमस्कार करन आमी घरा वयचे